आमगे स्वाम्यांगे उदकास्कान वंदन करताची तशीची रघुनंदन मामाले प्यूर आत्माक वंदन करताची मेरे दोन अनुभव उत्तर हांव शेअर करता. रघुनंदन मामू मस्त हंबल आशिल्लो आनी हार्ड वर्किंग आशिल्लो. ताका 1989 तुमची म्हागे भेट जालेली. हांव ताका एक कामार मेळूं गेलोलो. त्यात हांव पळयलां ताका की इतलो हंबल जावन तागेले अंगडीन तूं काम करता आशिल्लें हांव फिटनेस केलेलो आसा. ताका फुडें देखून हांव ऑब्जर्व केल्ले ग्रेट क्वॉलिटी काय म्हळ्यार आमगेले स्वामीगेले वेरी विशेष ताका श्रद्धे आनी तशीची आमगेले गणेशोत्सवाचे गणपती वेरी विशेष भक्ती आनी श्रद्धे आशिल्ले. त्या एक तागेले एक अनन्य भक्ती म्हाका आश्चर्य जावचें आशिल्लें. तो उलयतना उडगास करतना गदगद जाता आशिल्लो तो. तसले एक भक्ती आधाराची ताच्या लायफाचे विकास जालेलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा. आनी मस्त पॅशनेट आशिल्लो तो तागेल्या कामा विशीं तागेल्या प्रोडक्टा विशीं. फूड म्हळ्यार फूड कशी बिहेव जाता, फ्रुटाचे क्वॉलिटी कशी, त्या प्रोसेसान तो कशी चेंज जाता आनी तातूंत जाल्लें परिवर्तन आसा पळय त्या टेस्टान की तागेल्या क्वॉलिटीन तो कशी अविभाज्य अंग जावन निर्माण जाता म्हळ्यार ताची एक स्पश्ट कल्पना ताका आशिल्ली. देखून तागेल्या आयस्क्रिमान तूं कितले एक्सपेरिमेंट करून केल्यार ताका एक बॅलन्स हाडून ताका एक ग्रेसफुली एक प्रेजेंट करता दिसलें. ग्रेट क्वॉलिटी आशिल्ली तागे बिकॉज प्रोडक्टाचें नॉलेज आशिल्लें आनी ताजें पूर जाणीव आशिल्ली ताका. सो त्या तागेले ग्रेट क्वॉलिटी हांवें ऑब्जर्व केलेलें. प्लस आनीक म्हळ्यार तो मस्त जनरस आशिल्लो. तागेलें मायंड प्यूर आशिल्लें, भावना प्यूर आशिल्ली तागेलें. त्या प्यूर तागेल्या बिजनेसान तो रिफ्लेक्ट जाला. आज कसले एक प्रोडक्ट लायक येवका जाल्यार त्या मनशाले तागेले स्वभाव आनी स्वधर्म ते प्युरस म्हणून जाल्यार त्या तागेले काम खंयचे करता तागेले प्रोडक्ट कसो येता तातूंत ते रिफ्लेक्ट जावन येता. म्हळ्यार ताणें उदाहरण म्हाका दिवचें आशिल्लें केन्नाय. प्रकाश तूं केन्नाय प्यूर जावन आसका, तुगेले थॉट्स प्यूर आसका आनी भावन प्यूर आस म्हणजे जाल्यार तूं कसो करता पळय तातूंत प्युरिटी निर्माण जावन येता म्हणून ताणें सांगिल्लें. तें तागेलें तें रिफ्लेक्शन आसा पळय तें आयस्क्रिमाक तूं निर्माण जावचें कारण दॅट इज हीज प्युरिटी एंड तेच एक स्ट्रेंथ तागेले आयस्क्रिमाचें. एंड ताका तें इतलें तें व्हडल्या स्केलार केल्लेलें आसा पळय आयस्क्रिम. इट इज एक्चुअली मिराकल. जाल्यार म्हळ्यार इतलें सुलभ ना की तितलो क्वॉलिटी आयस्क्रीम त्या स्केलार कोर न्हू, ते लॉजिस्टीक मेंटेन कर न्हू, एक इंटरनॅशनल पॉप्युलर ब्रँड करचें जाल्यार म्हळ्यार तितलो प्यूर आयस्क्रीम ह्या स्केलार आसा पळय वर्ल्डाक खंयचें ना. दिस इज द ओनली ब्रँड एंड ओनली आयस्क्रीम एट दिस स्केल विथ दिस क्वॉलिटी वीच इज बीन प्रेजेंटेड. हें आसा पळय एक व्हडलें कौतुक हें. आनी तें कसलें कौतुक करतना आसा पळय ताका मस्त एक म्हळ्यार संकुचित म्हळ्यार मन हें आशिल्लें ताका शिंक जाता आशिल्लो. ताका कसलें कौतुका विशयी केल्यार आसा पळय ताका खूब येता आशिल्लें. हें आमगेलें वे ऑफ लायफ आतां तूं कसो कौतुक करचें कशें ना म्हणून तेजी कडेन कमेंट करून क्रिटिसायज केल्यार ताका फोन करून 10 वेळा फोन करून आसा पळय ताची क्लॅरिटी घेवन ताका स्पश्टीकरण दिवचें तागेलें नेचर आशिल्लें. ती वर नेवर एक्सेप्टींग एनी. ताका कौतुक केल्यार ताका खुशी जायना. ताका तूं तोंड बंद करता म्हणून फोन टप्प दवरचेची. हांव वापस ताका फोन करचें 2 मिनट. तुका सांगलेलें न्हू म्हाका कौतुक करूं नाका म्हणून वापस फोन दवरचें. तशी त्या नमूने तागेलें एक हट आशिल्लें. सो दॅट वॉज अ ग्रेट थिंग. आनी म्हळ्यार ताका अचिवमेंट एवॉर्ड जावका आनी मस्त आश आशिल्ली कळवा. तागेल्या अचिवमेंटा विशीं ताका कौतुक करचें खुशी जाता. बट तागेल्या अचिवमेंटा विशीं ताका नांव दिवचें ना. तागेल्या आयस्क्रिमाक कौतुक केलेलें संतोश येता आशिल्लें आनी ताका ही वॉज एंटिसिपेटींग एन एक्नॉलेजमेंट्स. तशीच तागेलें हें आयस्क्रिमाचें सगळें तागेलें वे ऑफ तें सगळ्याची जर्नी तस पळय तागेलें बायलेन पुष्पलता मायेन मस्त साथ दिला आनी मस्त गायड केला आनी सपोर्ट केला आनी चेडवांक तशीच आसा पळय होड केला. तें एक अनन्य म्हाका खुशी जेवचें कशें म्हळ्यार चेडवांक फुल्ल फ्रिडम दिवन आसा पळय. लास्ट 10 वर्स तकून हांव पळयता सर चेडवांक कसलें इंटरफियर जावचें सोडून तांगेल बलार आसा पळय तें 50 ब्रांच आशिल्ले
आता मोर दॅन 175 ब्रांच जावचे गेला. सो इट इज अ बिग अचीवमेंट. कळ म्हळ्यार चेडू वाले इन्वॉल्वमेंट जाले तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट रिटायर जावन एक 7-8-10 वर्षाल की 10 वर्ष 7 वर्षाल की 5 वर्ष तक रिटायर झाला. बट तेन्ना तकून तांकां चेडू वाल पयली सोड पळय कसं डिसिशन एंट्री कर निश्चितान केलेलो. बट मेजर डिसिशन चेडू हंबली तागेले तकून बेनिफिट डायरेक्शन घेता आसले. आणि मागीर कॉन्ट्रिब्युशन पळय दॅट इज व्हेरी सिग्निफिकंट. कळ म्हळ्यार आमी मस्त महत्व दिना ती बायलांक. गृहिणी ग्रह मुच्यते गृहिणी ग्रह शोभा तांगेल बलारी तेवते तांगेल कसं त्या रोल तितले की सिग्निफिकंट ना जाल्यार तांगेल एक कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसता. आणि मागीर मस्त तांकां गायड केलेलं आसा हेल्प केलेलं आसा सहन केलेलं आसा. तांगेल हॉस्पिटॅलिटीक तीच कारण तांगेल हॉस्पिटॅलिटी तितली जावच्याक कारण तीच बिकॉज कसं नासल्यार पुष्पलता म्हणप पचन तिगेल करून काम करून घेवचें. प्लस आमगेले 1994 तो एप्रिल 11 तारीख आमगेले ब्रांच स्टार्ट जालेलो गेले फ्रँचायझी स्टार्ट जालेले. तो 5 ब्रांच आतां स्टार्ट जालेले मस्त डिमांड आसता. पुरा जन म्हाका पडटा आसलें आमकां दी म्हणून. पण तांकां सांगून तांकां तोंड बंद करचें बारीक कशें आसलें. ताणें सांगचें म्हळ्यार हांव म्हळ्यार तूं कितलें बिजनस एक्सपांड करूंक तंदर ना न्हू तंदर आसा म्हळ्यार ब्रँड कशें जावं म्हळ्यार आज ताज महाल आसा पळय हॉटेल तें मिरा रोडार जेवचें ना. ताज महाल हॉटेल आसा पळय तें ताज महाल हॉटेल तें खंयचे जाग्यार आसा की 3 जाग्यार आसता तें ताका आसा पळय मल्टिप्लाय करून 200-300 ब्रँच केले ताका ग्रेस आसना. तशीची नॅचरल ब्रँड दाखस पळय तशी मल्टिप्लाय करून पुरा कडेन दिता रावल्यार इथं ससार जाता ताका तितलो चंदा येना. आनी त्या नमण्यार क्वॉलिटीर दिवका जाल्यार आसा पळय तें भारी कश्ट आसा म्हूण सांगले नंतर आसा पळय तांणी हें केलें. आनी म्हाका एक खुशी म्हळ्यार तागेले टर्म्स आमगेले फ्रँचायझी मेंबर्स तूं भारी फ्लेक्सिबल कसले अपेक्षा ना अशी तांकां तुमी चंदार व्यार करा ती म्हणून आमकां एक अवतार्य रस पळय महत्व दिवन मस्त एक मन हॉट करून ताका आमकां पुरो जना सांबाळलेलो आसा ताका ते थँक्स. आनी चेडूं तशी समर्थ जावन बापसुले आदर्श आनी तत्वादर्शाक जावका जाल्यार मग कोण आसा पळय ताणें आमगेले डील कंटिन्यू केला. आयज हाजे भाशी पुरो जाणां चंद उलयता ते म्हाका भारी खुशी जाली. पुरो जाणां लायक तांगेलो अभिप्राय व्यक्त केलेलो आसा. मामान पुरो जाणां कोण पण उलयलें की तांणी चंदूक उलयलेलें आसा. सो पॉयंट्स तांणी मस्त कवर केलेले आसा. आनी तशी ताका अनवय जालेलें तांगेलें बिहेवियर आसलें. आनी हें 2 उतर हांव समाप्त करतां. धन्यवाद.